मॉन्सूनाच्या पावसान राज्यात धुमशेण काडला। जायत्या सुवातींनी झाडां पडून लुकसाण जावपाच्यो घडणुको घडल्यात। राज्यात फाटल्या 24 वरांत सरासरी 3.84 इंच पावसाची नोंद जाल्या। हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां राज्यात गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला, जाल्यार 10 आनी 11 जून दिसा उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान ह्या दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला। मजगतीं व्हड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या। उदकान भरिल्ल्या वा हुंवार येवपाच्या वाठारांनी वचचे न्हय असो उलो प्राधिकरणान मारला। बेगीन शिटकावणी मेळोवपा खातीर साचेत मोबायल ॲप वापरचो वा आपतकालीन मजती खातीर 0832241950 वा 0832279410 वा 112 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो अशें प्राधिकरणान सांगलां। केपेच्या किटला वाठारांत शुक्रारा मध्यान राती बेब्यांची शिकार करपी 2 जाणांक रान अधिकाऱ्यांनी अटक केली। बेब्या सयत शिकारेक वापर केल्ले हेर सामान रान अधिकाऱ्यांनी जप्त केले। पुराय देशांत कायद्या प्रमाण बेब्यांची शिकार आनी तस्करी करपाक बंदी आसा, तरी लेगीत कांय लोक चोरयांनी ही कृत्यां करतना सांपडटात। शुक्रारा मध्यान राती केपे तालुक्यांतल्या किटला वाठारांतल्या रानांत बेब्यांची शिकारेक गेल्ल्या वेळी वाठारांतल्या आल्डेरिक फर्नांडीस आनी जेम्स परेरा हांकां दक्षिण गोंय वन विभागाच्या पिसोणे रेंजीच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली। शिकार केल्ल्या बेब्यां सयत शिकारेक वापरिल्ले हेर सामानूय राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। आठ जून हो संवसारीक महासागर म्हळ्यार वर्ल्ड ओशियन डे। मात दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार ह्याच दिसा वेळसाव दर्या देगेर मेल्ल्या नुस्त्यांची रास पडली। तळावो आमदार आंतोन वाजान पारंपारीक नुस्तेकारां सयत वेळसाव दर्यावेळेर पळोवणी करून सरकारान ह्या घडणुकेचे बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी केल्या। वेळसाव दर्यावेळेर मेल्ले नुस्त्यांच्यो ह्यो राशी पळयात। संवसारीक महासागर म्हळ्यारूच वर्ल्ड ओशियन डे दिसाचे हे दुर्दैवी चित्र। घडणुकेची खबर मेळटनाच तळावो आमदार आंतोन वाज पारंपारीक नुस्तेकारां सयत पळोवणी करपाक पावलो। दर्यान सोडिल्ल्या हानिकारक कॅमिकल्स तशेंच सिवरेजीक लागून नुस्तीं मरतात म्हूण नुस्तेकारांचो आरोप। दर्यान बुरशें उदक सोडपी संबंदीत कंपनीचेर कारवाय करची म्हूण आमदार आंतोन वाजाची मागणी। ताणें खंय संबंदीत कंपनी, मंत्री, जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांकूय हे विशीं पत्र बरोवन कळयलां। दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी देंपोचो एसटी समाजाक लागून पराभव जालो। राजकीय आरक्षण दिता म्हूण सांगून बीजेपीन एसटींच्या दोळ्यांक उदक लायलें। गाकुवेद आनी शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवाचे सरचिटणीस रुपेश वेळीपाचो दावो। काँग्रेसीच्या उंचेल्या फुडाऱ्यांनी खंय एसटीचे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलां, तशेंच गरज पडली जाल्यार एसटी मुख्यमंत्री करपाचें सांगलां म्हूण वेळीप उलयलो। 2011चे भाळी आंदोलना उपरांत गोंयचे एसटी काँग्रेसी कडल्यान पयस गेले आनी ताणें भाजपाक तेंको दिलो। मात फाटलीं 10 वर्सां भाजपान एसटींची निराशा केल्ल्यान आमी हे फावट काँग्रेसीक मतदान केल्ल्याचें गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान सांगलें। एसटींक राजकीय आरक्षण दिता म्हूण सांगून अमित शाहान फटयलें म्हूण वेळीपाचो आरोप। वेळ पडलो जाल्यार एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री करपाचें खंय काँग्रेसीन सांगिल्ल्याचें वेळीप सांगता। एकतीस मेची डेडलायन चुकल्या उपरांत काकुलो मॉल जंक्शन उक्तें करपाची आतां दुसरी डेडलायन सोंपल्या। स्मार्ट सिटीन हे म्हत्वाचे जंक्शन पुराय बंद केल्ले तेन्ना 7 जूनाक हे जंक्शन उक्तें करतले अशें उतर दिल्लें, पूण हांगा अजून काम चालू आसा। ह्या जंक्शनावेलो चेंबर पुराय करून सद्याक कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा। अजून ह्या जंक्शनाचेर कांय भागांत कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा, जे फुडले 8 ते 10 दिसां चलपाची शक्यताय आसा। हे म्हत्वाचे जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात।
पणजेकारांक आनी खासा करून रायबंदरकारांक आतां ह्या पावसान लायटीच्या आपालिपाचो त्रास सोंसचो पडचो ना. कित्याक तर पणजे आनी रायबंदर भागांत 75 कोटी रुपया मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचें जें काम सुरू केल्लें तें आतां पुराय जावपा कडेन पावलां, अशी माहिती इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी लिमिटेडान दिल्या. रायबंदर भागांत अजूनय खांबावेल्यान वायरी व्हेल्ल्यो, आतां सगळ्यो खांबावेल्यो वायरी जमनी पोंदच्यान व्हेल्ल्यान लोकांक लायटीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडचें ना. तशेंच विद्रूप कशी दिसपी मशिनरी काडून तांच्या जाग्यार आर्विल्ले रिंग मेन युनिट आनी कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन वापरिल्ल्यान शहराच्या सोबितीकायेन भर पडल्या. हातूंत 22.5 किलोमीटर 11 kV HT केबल, 66 किलोमीटर 1.1 kV LT केबल आनी 180 किलोमीटर ग्राहक आनी स्ट्रीट लायट केबलिंगाचो आस्पाव आसा. फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या रस्त्यांचेर हॉट मिक्सिंगाचें काम अर्दवट उरिल्ल्यान रस्तो रूंद करपा खातीर घाल्ली माती रस्त्यार आयल्या. आतां पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाल्या. संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवन उपाय येवजण काडची म्हूण थळाव्यांची मागणी. मडगांव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ल्या मोबायल रिपेरिंग गाड्यार सकाळी फुडें चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुकानांत रिपेरिंगा खातीर दवरिल्ले चडशे मार्गे फोन तशेंच 60 ते 70 हजार रोकड चोरांनी फारायल्ल्याचे दुकानधन्यान सांगले. मडगांव पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांवच्या गोगाळ वाठारांतल्यान ते मारुतीच्या देवळा मेरेन मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोळणी जाल्ली. फ्लोरिया वाद सर्कला कडेन नवे ट्रॅफिक सिग्नल्स बसयल्ल्यान गोगाळ ते मारुतीच्या देवळा मेरेन येरादारीची कोळणी जाता. दुचाकीवाले कशे ह्या कोणेंतल्यान भायर सरतात, मात कार चलोवप्यांचे हाल जातात. ताका लागून चालका सयत गाडयेंत आशिल्ल्या प्रवाशांक वरांची वरां ट्रॅफिकेंत रावचें पडटा. गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच. शेनवारा कोटी पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी स्कूटरी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्कूटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्याक दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा.
पणजे बाजारांतले बेकायदेशीर वेवसाय बंद करपा वांगडाच काळंगा जप्त केल्ल्यान तिडकीन पालिका महामंडळ बाजार समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक संतोष उर्फ बन्सी चुल्लीकार हांकां धक्काबुक्की केली। ह्या प्रकरणात पोलिसांनी मोईन रशीद नारंगी रावपी तिसवाडी हाका अटक केली। ही घडणूक शुक्रारा रातच्या 8 वरांचेर सुमाराक घडली। सदचे भशेन नगरपालिका कर्मचाऱ्यां बरोबर नगरसेवक संतोष चुल्लीकार बाजारांत भोंवडी मारतालो। ह्या वेळार दुबावीत मोईन नारंगी हांणी तांचे कडेन वाद घालून ताचो हात धरचो आनी कडेन धक्काबुक्की केली, तशेंच गंभीर परिणामांची धमकी दिली। हाचे आदी कागाळदार चुल्लीकार हांच्या हजेरेन पालिका कर्मचाऱ्यांनी दुबाविताची बाजारांतली बेकायदेशीर कामां थांबयली। ते भायर ताचो काळंगाचो मालूय जप्त केल्लो। ह्याच तिडकीन दुबावितान धक्काबुक्की केली। पणजे पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली। पुलीस निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर हांच्या फुडारपणा खाला उपनिरीक्षक महादेव पेडणेकर फुडलो तपास करतात। हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयभर पावसान हाजेरी लायली। सांखळे वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडलो, रस्ते लेगीत उदकान भितर गेले। हाका लागून येरादारी तशेंच लोकांची बरीच गैरसोय जाली। राज्यांत फाटल्या 24 वरांत काणकोणांत 7.53 इंच इतलो पावस पडलो। सांखळे 7.25 इंच, केप्यां 7.7 इंच, सांग्यार 6.5 इंच आनी मडगांव 5.63 इंच पावसाची नोंद जाल्या। शेनवारा राती सावन राजधानी पणजेन पावस पडपाक सुरवात जाल्ली। नेटान पावस पडलो नासलो तरी सेगीत पडपी पावसाक लागून शारांतल्या कांय रस्त्यांचेर उदक भरिल्लें। शुक्रारा सांजेच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून धवळी फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठान शाळे मुखाल्ली संरक्षण वणत कोसळ्ळी। ही घडणूक शुक्रारा राती घडिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। ह्या शाळेंत सुमार 250 विद्यार्थी शिकतात। शेनवारा सकाळच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गिमय वाडो मोल्ल्या वाठारांत आंब्याचो खानो रस्त्यार पडलो। केरीच्यान सांखळे वचपी हो मुखेल रस्तो आशिल्ल्या कारणान कांय वेळ येरादारी आडकून उरली। उपरांत उजो पालुपी दळान तो खानो कापून कुशीक काडलो। दुचाकी चोरी केल्ल्या प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिसांनी कृष्णा हेलाब्रो ह्या तरणाट्याक अटक केली। ताचे कडल्यान 5 दुचाकी जप्त केल्यो। उपरांत दुबाविताक न्यायालयान हाजीर केलो आनी न्यायालयान ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या।
इनाडू दिसाळे, ईटीव्ही आणि रामोजी फिल्म सिटीचे संस्थापक रामोजी राव 88 वर्सांचे संवसारीक अंतरिल्ले. हैदराबादचे स्टार हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार सुरू आसतना तांकां मरण आयले. रामोजी राव हाणें रामोजी फिल्म सिटी हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो थीम पार्क आनी फिल्म स्टुडिओ स्थापन केलो. रामोजी राव हांच्या मालकीच्या कंपनींनी मार्गदर्शित चीट फंड, इनाडू दिसाळे, ईटीव्ही नेटवर्क, रामादेवी पब्लिक स्कूल, प्रिया फूड्स, कालांजली, उषा किरण मुव्हीज, मयुरी फिल्म डिस्ट्रीब्युटर्स आनी डॉल्फिन ग्रुप ऑफ हॉटेल्स हांचो आस्पाव आसा. रामोजी राव हांच्या प्रोडक्शन हाऊसाचें नांव उषा किरण मुव्हीज अशें आसा. ताणें थोडा तुम बदलो, थोडा हम, प्रतिघात अशे जायते ब्लॉकबस्टर फिल्म्स केले. 2000 वर्सा ताका नवी कवाली ह्या तेलुगू चित्रपटा खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो. हाचे भायर 2016 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. नरेंद्र मोदी हाणें रामोजी हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. कुर्टी खांड्याभारच्या आमिगोस जंक्शना कडेन रस्तो रुंदीकरणा खातीर दोंगर कापणी नेटान सुरू आसा. कसलेच तरेची सुचोवणी फलक लायनासतना उबो दोंगर कापपाचें काम सुरू आसा. ह्या प्रकाराक लागून पालसणाक कोसळून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून उपाय येवजण करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. राज्यात वट्ट 90,000 फामिलींची रेशन कार्डां रद्द जाल्यात. जे 6 म्हयन्यां भितर रेशन व्हरनात आनी जांची मिळकत वर्साक 5 लाखां वयरूच आसात तांची रेशन कार्डां रद्द करपाचो आदेश काडिल्लो. जे रेशन कार्ड धारकांनी 6 म्हयने रेशन घेवंक ना तशेंच जांची मिळकत वर्साक 5 लाखां वयर आसा तांची कार्डां रद्द करपा विशीं संबंदीत खात्यान ती रद्द करपाचो आदेश दिल्लो. हाची अंमलबजावणी करतना राज्यांत 90,000 फामिलींची मेळून वट्ट 83,000 रेशन कार्डां रद्द जाल्यात. हे रद्द केल्ले रेशन कार्डांनी अन्नपूर्णा येवजणे खालचे ANP 65 कार्डां, PHH 9,862 आनी अंत्योदय अन्न येवजणेची 665 कार्डांचो आस्पाव आसा. 5 लाखां वयर येणावळीची फोंड्यां 2,569, सत्तरीन 2,363 जाल्यार सांग्यार 547 आनी धारबांदोड्या 389 रेशन कार्डां रद्द जाल्यात. लोकसभा वेंचणुकेंत तिसवाडी मालान भाजपाची मोठी पिछेहाट. सांताक्रूज मतदारसंघांत तर काँग्रेसीक आघाडी. ताळगांवूय काँग्रेसीन बरी मतां काडल्यात. कुमारजुंवा भाजपाक सामकी कमी लीड. पणजे, ताळगांव, सांतांद्रे, सांताक्रूज, कुमारजुंवा अशे 5 मतदारसंघांचो तिसवाडी मालांत आस्पाव जाता. पणजे हो तर भाजपाचो बालेकिल्ला. आदले मुख्यमंत्री आनी देशाचे माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हे मतदारसंघांतल्यान सेगीत वेंचून येताले. उपरांत थंय बाबुशान एंट्री केली. हे लोकसभा वेंचणुकेंत पणजे भाजपाक फकत 2051 मतांची आघाडी मेळप शक्य जाला. दुसरो तिसवाडींतलो महत्वाचो मतदारसंघ म्हळ्यार ताळगांव. ताळगांव मतदारसंघात भाजपाक फकत 1536 मतांची आघाडी. सांताक्रूज मतदारसंघात काँग्रेसीक 2216 मतांची आघाडी. उपरांत तिसरो मतदारसंघ सांतांद्रे, थंय काँग्रेसीक 76,000 मतांची आघाडी. दिल्ली आनी पंजाबांत आम आनी काँग्रेस वेगवेगळी वेंचणूक लडयतात. मात गोंयच्या इंडिया आघाडीक कसलोच धोको ना. लोकसभा वेंचणुकांक लागून भाजपान फूट पडला, देखून विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीक मदीं फूट पडला अशी वावडी पसरयता अशें गोंय आपाचे मुखेली अमित पालेकार हांणी सांगले. 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत इंडिया आघाडी एकठांय जावन लडयतले अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केलें.
मडगांव एसजीपीडीए नुस्तें बाजारा कडेन कोयराची समस्या दिसान दीस वाडतूच आसा। हळशिकावणे कोयराक लागून ह्या वाठारांत गंभीर दुयेंसां पातळपाची शक्यताय उप्रासला। जायते फावटी कागाळी करून लेगीत पालिका कांयच काना मनार घेना म्हूण लोकांनी तिडक उक्तायल्या। म्हापशा गणेशपुरी वाठारांत 2 तरणाट्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणांत 3 दुबावीत फरार आशिल्ले। तांकां बिरेस्तारा म्हापशा पुलिशेन अटक केली। उपरांत जेएमएफसी कोर्टांत जाल्ले सुनावणेन 6 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या। ह्या प्रकरणांत तो एकलो दुबावीत फरार आसा। म्हापशा पुलीस ताचो सोद घेतात। फुडलो तपास सुरू आसा। शुक्रारा एक गोडो खंयच्यान तरी चुकून चक्क दिवचल शारांत पावलो। बिरेस्तारा शिवराज्याभिषेक दीस आनी शुक्रारा ह्या गोड्यान दिवचल शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन दर्शन दिवप हो एक योग्यूच। हो गोडो मातसो आबूज जाल्ल्यान तो छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते भायली पेट रस्त्याचेर मेळत थंय पासोळ्योंक मारपाक लागलो। सुरवेक ह्या गोड्याक पळोवन लोक अजापूय जाले। येरादारी लेगीत कांय वेळ विस्कटीत जाली। हो गोडो तसो आक्रमक नाशिल्लो हे ताच्या मनशाळ्या स्वभावावेल्यान कळून येताले। नगरसेवक अनिकेत चणेकार हाणें प्राणी मित्र अमृत सिंग हांकां कळीत केल्या उपरांत ताणें रोपाच्या मजतीन गोड्याक एका जाग्यार बांदलो। हो गोडो मयेच्यान दिवचल पावला अशें कळ्ळें। उपरांत ह्या गोड्याक निमणे ताच्या मालकाच्या सुवादीन केले। ह्या हॉस्पिटलाचें काम सुरू केल्ल्याक गेली 7 वर्सां जालीं, मात अजून ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जावंक ना। ताका लागून पेडणेच्या लोकांक उपचारा खातीर अजूनय गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वचचें पडटा। हॉस्पिटलाचें अजून उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान पेडणेच्या लोकांचो खेळ केला अशी तिडक सरपंच प्रसाद नाईक हांणी उक्तायला। तशेंच हे हॉस्पिटल बेगिनांतल्या बेगीन सुरू जावप गरजेचें आसा अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी सांगलें। दाबोळी विमानतळा कुशीक आशिल्ल्या सर्व्हिस रस्त्याचेर टॅक्सी, रेंटल कार आनी हेर गाडयांची लोक बेशिस्तपणान पार्किंग करतात। हाका लागून थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। ह्या बेशिस्त पार्किंगेचेर कारवाय करपाक ट्रॅफिक पुलीस अपेसीत आल्यात म्हूण थळाव्यांनी आरोप केला। हे बेशिस्त पार्किंगेचेर ट्रॅफिक पुलिसांनी कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी।